नमस्कार, पळया प्रायम खबरो। मिनाचो प्रेस सापूच पडलो, पावलो टनाक $50 मीन उद्योगाच्या कपलाक आनीक आटयो निर्गत केल्यार पासून फायदो मेळत हाची शाश्वती ना। आयतारा सकाळचो आदेश पुराय तिसवाडी तालुक्यांत लायट ना। वीज खात्यान दिली माहिती, ओपा लायट गेल्ल्यान शेनवारा तिसवाडी उदकय ना। बार्देशांतय लोकांचे उदकाक हाल। तिळारी कालव्याचे काम सुरू, गोंयाक उदक 2 महिने बंद। साळ आमठाणे सावन पर्यायी व्यवस्था। तिळारी कालव्याचे काम बाबत गोंय सरकार मारता बोवाळ। मारबुडय प्रकरणावेल्यान कवळेचे लोक आणि सनातनाचे पेटले। लोक म्हणतात सनातनाक रामनाथीच्यान हलयात। सनातनाचे जाळवंडार मेळे मुख्यमंत्र्यांक। आणि ISLात चान्स वगडायल्यान हरले कोलकाताच्या कोचान तिरिसाक मारली मूठ। FC गोवाचो कोच जिको बेजारलो। कोलकात्याचो कोच म्हणटा फुटबॉलांत अशें घडटाच। खबरो विस्तारान। आंतरराष्ट्रीय मार्केटात मिनाचो प्रेस सामकोच पडला। 58 ग्रेडीक पयलीच देवन $67 आशिल्लो प्रेस आता टना फाटल्यान फक्त $50 उरला। पयलीच त्रासात पडिल्ल्या गोयच्या मीन उद्देगाच्या कपलाक आनीक 4 आटयो। दर टना फाटल्यान एक्सपोर्ट ड्युटी, येरादारी आणि उत्पादनाचो खर्च जाता $48 आणि आंतरराष्ट्रीय मार्केटात प्रेस जाला टनाक $50 म्हणजे मिनाचो धंदो लुकसाणीत गेल्ल्यातच जमा। पळयात खासा रिपोर्ट। आंतरराष्ट्रीय बाजारात मिनाचो प्रेस पडला। मिनाचो प्रेस सामकोच देविल्ल्यान ताचो सरळ परिणाम गोयच्या मीन निर्गतीचेर दिसतलो। मीन निर्गती फाटले सादे गणित पयल्यार लुकसाणीचो अदमास येतलो। एक्सपोर्ट ड्युटी एका टनाक $15, ट्रान्सपोर्ट आणि फ्रेट चार्ज एका टनाक $25, उत्पादन खर्च एका टनाक $8, सगळो खर्च $48, प्रेस जाला $50, टना फाटल्यान बोल्सात फक्त $2। मिनाचो प्रेस सापूच पडिल्ल्यान पावणेक उरिल्ले मीन घेवंक मुखार सरपाची हिंमत सध्या सहजाक खंयचोच ट्रेडर करचो ना। हे पयलीं पावणेक मीन घेतिल्ल्यो कंपन्यांच्या बोल्साक फटको बसला। ते भायर आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया आणि ब्राझीलान मध्यम आणि उणे दर्जाचे मिनाचे उत्पादन वाडयलां। हे विदेशी मार्केट गोयच्या उत्पादनाक पर्याय म्हणून वयर सरता आणि ताचो गोयच्या मायनिंग उद्योगाक मोठो धोको आसतलो। आंतरराष्ट्रीय बाजारांतली ही परिस्थिती गोंया खातीर हुस्क्याची थारू येता। कोर्टांनी मायनिंग उद्योगांच्या NGO कडेन कायदेशीर झूज अजून तडीक लागिल्लें ना। तातूंतच अकस्मात मोठ्या प्रमाणात मिनाचो प्रेस पडिल्ल्यान उद्योगाक मोठो धोको उप्रासला। टना फाटल्यान $2 निव्वळ फायदो घेवन गोयची मायनिंग इंडस्ट्री चलयतलो कोण? ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। आयतारा सकाळी पुराय तिसवाडी तालुक्यात लायट आसची ना। फोंड्या सावन लायट येता त्या मुखेल फिडरात बिगाड जाल्ल्यान लायट आदेसभर बंद दवरून काम करचे पडटले। सकाळी 8:30 वतली ती लायट बद्द दनपारां 1:30 येतली। दुसऱ्या वटेन शेनवारा तिसवाडी तालुक्यात उदकय आसचे ना। ओपा लायट गेल्ल्यान उदका पुरवण सारकी जावची ना। ताका लागून फुडले 2 दीस तिसवाडीच्या लोकांक त्रास काडचे पडटले। ते गडगडाक लागून आमच्या लायनीर आता 4 दीस जाले प्रॉब्लेम जाल्ले। एक लायन बंद आसा, ते मातशें अटेंड करपाक फुल लायन आखे लायन बंद केल्या शिवाय जायना। थिवीनसून आणि फोंडासून आसा ते लायन जॉईन जे आसा ते टावराचेर आसा प्रॉब्लेम। तेका लागून ते दोनोय सायडीचे सप्लाय बंद करून जे ते अटेंड करपाक तेका संडे आतां साधारण 3-4 तास लागता। तेका 9 to 2 आमी सोंपयपाक ट्राय करतलो। मॅक्सिमम 9 to 2 तेजे भितर जावकूच जाय अशें दिसता म्हाका। 4 तासान आमी सोंपयतलो। हे दिसांनी मदीं मदीं मोठ्याने हे गडगड हे जाता न्हू ते आणि आमचे लायन 20 वर्सां वयर जुने लायन आसा एक्चुअली ते कंप्लीट लायन। हे गेले 20 वर्सां कांयच रिनोवेशन करून नासलें तेका लागून आतां चडशी प्रॉब्लेम जाता। आतां आमी कंप्लीट लायन न्यू घालपाचें प्रकरण चालू आसा, बेगीन जातलो ते मातशें। तिळारीच्या मुखेल कालव्याचे काम सुरू जाल्ल्यान गोंयाक उदका पुरवण 2 महिने बंद उरतली। दुरुस्तीच्या कामाक 2 महिने कालवो बंद उरतलो। ताचो परिणाम उत्तर गोंयच्या उदका पुरवणेचेर आणि भोंवतणच्या शेताभाटाचेर जातलो। तिळारीचे अधिकारी म्हणटात कालव्याचे काम दर वर्सा करचे पडटा, नवे न्हय। हे 2 महिने लोकांक उदकाची वेवस्था साळ आणि आमठणे धरणांतल्यान जातली। कालव्याचे काम साप बाबत जाल्ल्यान खावटी पडून उदक पाझरता म्हूण गोंय पयलीं सावन बोवाळ मारीत आसा।
बाबत कामाक लागून तिळारीच्या कालव्याचे काम वर्सांवर्स करचे पडटा। कालवो 17 सुवातींनी फुटून पाजरता। पावसा उपरांतूय अंदू हें काम सुरू जालां। कामाक लागून हो कालवो परत 2 म्हयने बंद उरतलो। कालवो बंद उरिल्ल्यान उत्तरेंतले बार्देस, पेडणे, दिवचले तालुक्यांतले उदका पुरवणेचेर परिणाम जातलो। लोकांक उदकाक त्रास जावचो न्ही म्हूण अधिकाऱ्यांनी साळ आनी आमठाणे धरणांतल्यान उदकाची वेवस्था करपाचें थारायलां। WRDचे अधिकारी सध्या साळांत वचून पर्यायी वेवस्थेच्या कामाक लागल्यात। त्या भागांत दिसाक 100 MLD उदक लागता। सध्या 2 कडच्यान उदकाची पर्यायी वेवस्था केल्या। आमठणेचे 35 MLD उदक नाल्यांतल्यान अणजुणेच्या बंदाऱ्यांत सोडून ते थंयच्यान पंप करतात। दुसरे वटेन आमठणेचें उदक पायपलायनींतल्यान साळ न्हंयत सोडून न्हंयची पातळी वाडयल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। घेऊया एक विराम।